नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. बाणस्तारीचो एक्सिडेंट जालो उपरांत साबार प्रश्न लोकां मुखार आयल्यात आनी तातूंत भितर एक म्हत्वाचो आसा ड्रंकन ड्रायव्हिंग. फकत श्रीमंत न्ही, गोंयान एक सोशल एक सपोर्ट मेळ्ळा आनी सगळ्या पार्ट्यांनी सोरो दितात न्ही, सोरो व्हांवता. सगळे सोरो पितात, दादले पितात, बायलो पितात आनी बायलांनी सुद्दां पिवप म्हळ्यार एक तरेचें एक प्रतिश्ठेचें एक लक्षण अशें तरेन दिसपाक लागलां आनी लोक आतां ताका मान्यता दिवपाक लागल्यात. गोंयांत घराघरान तेंकून आनी रस्ते रस्त्याचे बारां जाल्यात. इतलेंच न्ही तर अशें म्हणटात की पोर्तुगीजांनी तेन्ना गोंयकारांक बेबदे करपा खातीर म्हणजे तांणी मूळ प्रश्न विचारचे न्हय, हाचे खातीर बारां अशें उक्तेपणान सुरू केल्लीं. आनी आज लोकांक दिसपाक लागलां सोरो पिवप हें गोंयचें कल्चर. ताका लागून अशें जेन्ना एक्सिडेंट जातात अशे वेळार लोक विचार करपाक पावतात की अरे सोरो गोंयान इतलो जो पळय व्हांवता तो फक्त आतां ट्युरिस्ट किंवा पर्यटक पितात अशें न्ही, जाल्यार ताजी लागण आतां घराघरान जाल्या. आनी हें कितलें समा, हें कितलें बरोबर, हाका आडावप शक्य आसा काय कितें आनी सरकार त्या संदर्भांत कितलीं पावलां घेता. अशे तरेचें ड्रंकन ड्रायव्हिंग ज्या पद्दतीन जालां आनी ताचे नंतर समाज पळय जो सामको रागान उठला ताका एक नवी दिशा, एक नवें वळण मेळटलें काय कितें. आनी म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आमी आज चर्चा करतात. आनी 3 मानेस्त आमच्या स्टुडियोन आसात, हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात डॉक्टर बबिता प्रभुदेसाय आंगले, आमचे मदीं आसा इंजिनियर दिलीप प्रभुदेसाय, आमचे मदीं आसात प्रिंसिपल मनोज कामत. हांव बबिता तुका आनी दिलीप एक कपल तुमकां मुद्दम आपोवपाचें कारणच तें जालां की आमच्या घरांनी बायल घोवा कडेन जेन्ना तो सोरो पिवन स्टेरिंगाचेर बसता तेन्ना कशे तरेन पळयता. एक सामाजीक जबाबदारी संदर्भांतले आमकां ह्या संदर्भांत कितें दिसता. आनीक हे जे पळय जो पळय इन्सिडंट जालो बाणस्तारी एक्सिडेंट, एक मर्सिडीज गाडी, श्रीमंत घरांतले लोक सोरो पिवन येतालीं, रोटरी क्लब घडये तुमी मेंबर आसूं शकता तशी, तातूंत भितर सोरो व्हांवता. आनीक ह्या अशा लोकांक एक सोरो म्हळ्यार एक व्हडलें प्रतिश्ठेचें लक्षण जालां. सो आमी हातूंतल्यान कोणाचेर व्यक्तिशा किंवा आमी कोणाक अशें मुद्दम पॉयंटेड टिका करपाक हांगा येवनात. आमकां तातूंतल्यान जर कितें जातलें जर वाट सांपडटा आनी जर आमी चुकीची पावल जर वतात जाल्यार तातूंतल्यान आमकां सांबाळून घेवपाक म्हाका दिसता ही एक बरी संद आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. सो म्हाका दिसता आमी सगळ्यान पयलीं मनोज तुजे कडल्यान सुरू करया. ह्या इन्सिडंटांतल्यान जी पळय एक ड्रंकन ड्रायव्हिंगा संदर्भांतलो जो पळय प्रश्न निर्माण जाला त्या विशयी तुमी तिगूय जाणांनी आपले सुरवातेक आपलें मत मांडचें, आमी चर्चेक सुरवात करया. एक दुर्दैवी घटना गोंयांत घडली आनी ताच्या नंतर सगळी कडेन एक बरें डिस्कशन आतां येत आसा. म्हणजे एज द डस्ट ऑफ द पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन इज सेटलिंग डावन. हो एक दुर्घटना ती आनी ती दुर्घटना जाली, पण ती दुर्घटना जावपा फाटल्यान मुख्य कारण म्हणजे आज आमी पळयतात की सोरो पिवन आनी इजबा भायर सोरो पिवन कोणे तरी गाडी चलयली. अशे इन्सिडंट गोंयाक नवे न्हय आनी अशे इन्सिडंट भारतांतूय नवे न्हय. आमचे स्टॅटिस्टिक्स आमकां सांगता की देशा भितर जवळ जवळ 27% एक्सिडंट्स हे फक्त ड्रंकन ड्रायव्हिंगान जाता. आनी गोंया सारक्या ट्युरिस्ट जाग्याचेर जंय सोरो व्हांवता जशें तुमी म्हणलां, किंवा गोंयाच्या कल्चराचो सोरो आज जो भाग जावन पडला, ड्रिंकींग जो पयलीं सोरो पिवप, बेबदो जावप आनी आज सोशल ड्रिंकींग आनी फॅमिली भितर ड्रिंकींग हे दिस हॅव बिकम नॉर्मल सामके कॉन्सेप्ट्स घराघरांत सबंद गोंयभर ते जाला. आनी साहजीक आसा म्हणजे एक वेस्टर्नायज्ड गोंय सारकें कल्चर, एक वेगळी स्टेट आनी जाका वेस्टर्न ओरियंटेशन आशिल्ली स्टेट, ट्युरिस्ट ओरियंटेशन आशिल्ली स्टेट, इंटरनॅशनल ओरियंटेशन आशिल्ले स्टेटान हें साहजीक आसा. प्रश्न आसा की जर सबंद भारत भितर 27% जर एक्सिडंट जर ड्रंकन ड्रायव्हिंगाक जर जाता जर जायत जाल्यार गोंया सारक्या धाकट्या एरियांत धाकट्या स्टेटीन ताचो आंकडो 35 ते 40% आसा. ही दुर्दैवाची गजाल. हाका म्हाका दिसता द बेसीक थिंग स्टार्ट्स विथ द परसेप्शन की हांव सोरो सदां पिता आनी हांव गाडी चलयता आनी गाडी चलोवप हें व्हडलें त्रासदायक न्हय. आय हॅव फूल कंट्रोल. हो जो सेल्फ कॉन्फिडन्स किंवा ओवर कॉन्फिडन्स आसा तो म्हाका दिसता ह्या दुर्भाग्याक सगळें कारण आसा. सो आय थिंक सुरवातीकूच जर आमी परसेप्शन जर चेंज करत, मातशें सेन्सिटीव सोसायटी बाबतींत जर रावत, आपल्या फॅमिली भितर जर मातशें सेन्सिटीव रावत जाल्यार म्हाका दिसता अशा प्रकारच्यो दुर्घटना आमी टाळूंक शकता. पण लक्षांत घ्या दुर्घटना ती
ती मुद्दाम कोणें करूं ना. पण तातूंत ह्या मुद्दाम नाही, पण मुद्दाम करून जरी म्हणले तरी मुद्दाम जावपाक आमी हातभार ना लायला. पण ह्या कारण आमची दुर्घटनेक सोसायटी गाडी चलय रे तूं, Yes. येदी व्हडली गाडी कांय जायना, आनी सदांच ऑटोमॅटिक चलयता. गाडी अशी म्हणून ऑटोमॅटिक काय ती चलना न्ही, निमाणे ताका मानवी हात लागतात. सो हांव तुजे कडेन येता मनोज बाब. हांव वतां दोतोर बबिता प्रभुदेसाय. बबिता, तुजें म्हाका सुरवातेचें मत हाचे संदर्भांत जाय. राजू, मेन म्हणजे जी ही घटना जाली ताणें म्हणलं तशी दुर्घटना, पूण ह्या दुर्घटनेची फाटल्यान जी पळय कारणां आसात, खंयचीय दुर्घटना जी पळय जाता न्ही ताजें एक एनालिसीस ही करपाकच जाय. Exactly. की ताका आतां एक खरेंच कितें तरी बाबा एक गाडी मोडल्या ताजो कंट्रोल गेलो किंवा टायर बस्ट जावन Exactly, ताजो कंट्रोल exactly, गेलो, exactly. हे दीस आर समथिंग्स वीच कॅनॉट बी अवॉयडेड. म्हणजे तूं अवॉयड करपाक शकना. ताका दुर्घटना म्हणून येता. ताका खरेंच दुर्घटना म्हणून येता. Correct. पूण हाजी जे पळय एक म्हाका दिसता ही जी पळय दुर्घटना जाली आनी जे लोक मेले कळ्ळें न्ही, ताजे फाटल्यान जो पळय आमी एक सोशल संदर्भ आसा न्ही तो लक्षांत घेवपाक जाय. आनी तातूंतल्यान बाबा आमी करेक्टीव मेजर्स कितें घेवपाक Exactly, शकतात. exactly. आय थिंक दीस शूड बी आर एम. आणि म्हाका दिसता आज ह्या आमकां दुर्घटनेन प्रत्येक गोंयकाराक प्रवृत्त केलां की तुमी विचार करात Exactly. की बाबा आपूण म्हणजे गिल्ट एक खंयचे तरी कॉन्शियस जे पळय आपल्याला आसा ताका तुमी हात घालात आनी विचारात की आज पर्यंत आपणें केलें किंवा वेन एवर आय हॅव ड्रंक आनी कम बॅक फ्रॉम अ पार्टी आपणें बरोबर केलें काय ना, आनी आपले खातीर कोणाचो तरी जीव गेला. म्हाका दिसता हो जर सोशल संदर्भ धरलो आनी खंयच्याय पार्टीक वता, बिकॉज आज म्हाका दिसता स्पेशली इन द एलीट सोसायटी पार्टीज इतल्यो कॉमन जाल्ल्यो आसात कळ्ळें न्ही, आनीक सोशल ड्रिंकींग इज ऑल्सो हायली एक्सेप्टेबल आनी तें जाताच. तर तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान विचार करपाक जाय की आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रोड बिहायंड द स्टेरींग कितें कळ्ळें न्ही. आनीक म्हाका दिसता आज जेन्ना पळय असले तरेच्यो पार्टीज जातात आनीक स्पेशली द व्हेहिकल वीच इज युज्ड इन द वॉज देर इन द एक्सिडेंट, ऑब्वियसली सगळीं वेल टू डू मनशां. अशा वेळाचेर म्हाका दिसता एक तर जेन्ना आपले कडेन रिसोर्सीस आसात तेन्ना तांकां ड्रायव्हर दवरप तेन्ना तुमी परवडटा. ड्रायव्हर दवरपाक Exactly. शकता हांव तुजे किंवा कडेन बाबा येता. ओके आपूण किंवा बाबा चल आपूण आज आय एम नॉट इन यू हॅव ऑल द इंटेन्शन ऑफ कमिंग बॅक ड्रायव्हिंग युअर कार. तुझे बरोबर लोक आशिल्ले एका बरोबर प्रत्येकान आपली गाडी व्हरचे बरोबर 10 गाडयो गेल्ले. ना, ना. दिलीप बाब, हांव तुजे कडेन येता. दिलीप बाब, तुजें म्हाका सुरवातेचें मत ही जाय. जी पळय दुर्घटना घडल्या दिसतली तातूंतल्यान इट्स नॉट अ व्हेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. आतां 2-3 इश्यूज आहा जे कॉम्प्लिकेट करतात. बेसिकली एक इज ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग एज सच, म्हणजे पितकीर गाडी चलोवप काय ना. आमी जेन्ना वेस्टर्न कल्चर म्हणटात की वेस्टर्न कल्चराक पार्टीज जातात, ड्रिंकींग पार्टीज, एंड देन यू ड्रायव्ह होम वॉट एवर. आमी एक इम्पॉर्टंट पार्ट जो आज वेस्टर्न कल्चरा वेस्टर्न डेव्हलप्ड कंट्रीजा आसा, जो लोक पाळटात तो आमी घेनात. आनी तो म्हणजे हांव जाणा की खुबशे कडेन जेन्ना ग्रूप वता भायर ते एकटो मनीस पिनासतना रावतात. एक्झॅक्टली. तो गाडी चलोवन परती हाडटा. हें आमी मानचें ना. आमी बाकी सगळे वेस्टर्न फॉलो करताले, पूण हो प्रिंसिपल जो आसा तो आमी फॉलो करचें ना. जाल्यार उपयोग कितें? दुसरी गजाल, हे इशू हे एक्सिडेंटा फाटल्यान एक आसा इज दॅट द एरगन्स ऑफ मनी. द कॉमन परसेप्शन लोकांलें जें आसा की श्रीमंत मनीस कितेंय करतलो आनी तो एक एरगंटली वागून एरगन्स ऑफ मनी इन द सेन्स की माय मनी कॅन बाय एनीथींग एंड एवरीथींग अँड आय वील गेट आउट ऑफ दीस स्कॉट फ्री. हो एक जो सोसायटीचो हे आसा तो कितलो पद खरो. आनी तो हे परसेप्शन स्ट्रेंथन कोण करता तर आमचे ऑथॉरिटीज. आमची जी सिव्हिल ऑथॉरिटीज आहा, पोलीस ऑथॉरिटीज आसा, जे बाकी आहा ते हे स्ट्रेंथन करतात की a moneyed person can get away with anything. So these are very social issues. It is not a legal, Exactly. These are strictly a social legal issues, issue. you know, these The are very social social issue, issues. society has to look inwards. Look म्हणजे भितर पळोवपाक काल हांवें एककडेन तेच म्हणलें की आमी जेन्ना पळय हायवे वयल्यान वतात न्ही तेन्ना आमकां कितें दिसता, पुलीस कोणा तरी आडायतात आनी तो मनीस कोणा तरी फोन करून तो फोन पुलिसांक उलोवपाक दिता आनी पुलीस येस सर म्हणून ताका धाडटा. हाजो अर्थ गोंयचो फक्त गिरेस्त आनी खंयच्याय उच्चभ्रू समाजांतलोच मनीस कोणा तरी फोन करता न्ही. arrogance of हांगा money, it प्रत्येक is not just arrogance of money, it is also arrogance of power in a sense. Exactly. And money gets that power Exactly. and proximity to power. Unfortunately गोंयांत प्रत्येक मनीस एक तरी MLA वळखता किंवा एक तरी मिनिस्टर वळखता किंवा पुलिसां वळखता. Exactly. सो हें जें चल्लां ते police force also has to go out of its way. Exactly. It is not just that they do their duty, but they have to go out of the way to prove that they are doing their duty. एक्झॅक्टली. करेक्ट. जे स्टेटमेंट्स पोलीस ऑफिसर जे प्रेसा येवन जे स्टेटमेंट करता ते जर पळयले जाल्यार म्हज्या कोतान DGP जो आसा ही सपोज टू बी अ गुड पुलीस ऑफिसर, ही शूड सॅक दोज ऑफिसर्स इमिजिएटली.
इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर द पर्सन हू हॅज डन द क्रायम तो खरो क्रिमिनल काय न्ही, हे पुलीस ऑफिसर ताजे पेक्षा चड क्रिमिनल म्हजे कोतान. हांव नांव घेना, पूण जे पुलीस ऑफिसरान येवन व्हिडिओ जो दिला तातूंत जे स्टेटमेंट्स केले ते पयले हास्यास्पद. म्हाका दिसता स्कुलांतलो भुरगो सुद्दां हाजे पेक्षा बरी उत्तर दितलो प्रेसाक अशें म्हाका दिसता. ना आनी मेन म्हणजे जी पळय गजाल जाली न्ही, इट इज अ ह्यूज ट्रोमा टू द बिरिव्ड फॅमिलीज, ज्यो पळय ज्यांची पळय कोण मनीस थंय मेल्यात. आनी आजच आयकलां हांवें की समबडी हूम आय नो तांचे ते रिलेटिव्स जे हॉस्पिटलांत आसात तर एकट्याक लिटरल पॅरालिसीस जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ द स्पायनल इंजुरी. म्हणजे ताचे मुखावेलें आयुश्य कितें हें सगळें जरी मान्य केलें तर तेन्ना ऑथॉरिटीजांनी दिलीपान म्हणलें तशें खंय तरी तांची एक जबाबदारी उरताच न्ही की आपणे कॉमन मनशाक कितलो न्याय दिवपाक जाय किंवा जे पळय सत्य घटना आसा दोन लेवलाचेर दिलीप म्हणटा तशें आमी सर्वसामान्य मनीस एका काल दिव्या राणेन एक स्टेटमेंट केला, आपल्याला जर चली जर अशे तरेच्या एक्सिडेंटान जर इनवॉल्व आशिल्लें आपूण ताका घेवन स्वता शरण येवपाक लावपाचें म्हण बोलसान. अजून मेरेन फाटल्या 50 वर्सान एका MLAक ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग म्हणत ना, ट्रॅफीक रूल पाळना म्हणून शिक्षा जाल्या किंवा चलन दिलां अशें कोणें आयकलां ना. आणि ताका लागून न्ही दिव्या राणेचो स्टेटमेंट खूब लोकांनी वेलकम केला. म्हणजे हांवें सुद्दां म्हणजे एक कोणाय तरी पॉलिटिशियनान गट्स दाखयलें, विजयान पयर म्हणलां, ताच्या नंतर आतां देव्यान म्हणलां की ही जर घटना जर म्हज्या बाबतीन जर जाल्ली आसली जाल्यार हांव म्हज्या चलयेक आनी आपूण स्वता पुलिसा फुड्यान येवपाक येतलें आशिल्लें. इट रिक्वायर्स बोल्डनेस, इट रिक्वायर्स सिन्सियरिटी. ऑल्सो मातशें हांव तुका सांगता की जेन्ना पळय आमी ट्रॅफीक किंवा जे पळय रुल्स तशें जर तुमी MLAs आनी मिनिस्टरांचे जाल्यार कितलीशे MLAs आनी मिनिस्टराचे भुरगेच स्वता नंबर प्लेटी कशे असतात, डार्क ग्लासेस घालून वापरतात आनी कशे ताजे फुडलें हांव सांगता न्ही, सो दॅट इज ताजे फुडलें हांव सांगता. एका पोलीस कांय वर्सां पयलींची घटना, एका पोलीस प्रमुख ताजो चलो आनी तेन्नाचो एक मिनिस्टर ताजो चलो दोगी जाणां खबर ना, पोलीस गाडी घेवन ते गेले आनी ताणें एक्सिडेंट केलो. जेन्ना MLA मिनिस्टराच्या बापायक कळ्ळें की अरे तुजे चल्याक एक्सिडेंट जालो, ताणें हे तो न्हिदलो म्हणून घरा, ताणें दार उगदून पयलें तो जनावरांतल्यान उडी मारून गेल्लो. सो अशे तरेच्यो घटना घडटात आनी ती घटना खंयच छापून येवना त्या वेळार. ताजें कांयच जालें ना, कितें जालें कोणाक खबर आसा. एक्झॅक्टली द होल इश्यू इज दॅट दीस रॉट हॅज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप. एक्झॅक्टली ही आमची समाजाची कीड म्हणटा हांव कळ्ळें. हे जे पळय प्रॉक्सिमिटी टू पावर अँड अब्यूज ऑफ पावर जी पळय आसात, आय थिंक दॅट हॅज टू स्टॉप. आणि जे पळय लॉ म्हणजे लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज आसात तांणी खंय तरी दे हॅव टू हॅव अ स्पायन, कळ्ळें न्ही, टू से नो की ना बाबा अशें. अरे तुमी जे पळय घटना जी पळय घडल्या ती मान्य करनासतना दुसरेच स्टेटमेंट करतात आनी अक्षरशः जे पळय आय विटनसीस आसात न्ही तांकां तुमी किक ऑन करतात. वॉट इज दीस. बरें तुवें एक मनुष्य म्हाका उदळेक तुवें म्हणलें की तांकां दिसता की खूब आपूण कॉन्फिडंट, बरोबर, म्हणजे पितगीर आपूण दिसता काय न्ही आपणाक सदांचें काय न्ही सर. इनफॅक्ट दॅट इज प्रिसायजली द पॉयंट वॉट अल्कोहॉल डज टू यू. आनी त्या खातीर हांवें एक तुका मुद्दम आज हें हांवें हांगा हाडिल्लें, फिजियोलॉजिकल एज अ डॉक्टर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहॉल. नाव दीस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहॉल तातूंत खूब तरेचे पर्संटेजीस आसात. एक 0 to 50 mg/% वेर यू डोंट हॅव मच सिग्निफिकंट चेंज, फक्त तुका एक अशें मातशें हाय म्हणटात न्ही आमी, हॅपी हाय वी कॉल इट. 50 to 100 mg/% हें जे पळय द पर्सन वॉज इनवॉल्व ताजे हातूंत पाविल्लें. फर्स्ट थिंग इज इनक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडन्स. सो दीस इज वॉट अल्कोहॉल डज टू यू. इट इज नॉट की तुका तें दिसता अशें म्हणून, हें एक्झॅक्टली की अल्कोहॉल तुका करता. आनी स्लरिंग ऑफ द स्पीच, इन कॉर्डिनेशन आनी मोस्ट म्हणल्यार तुजें ऑल्ट्रेशन ऑफ युअर जजमेंट, कळ्ळें. आनी जेन्ना पळय अशी अंडर दीस इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल अशी गजाल जाता तेन्ना आनी स्पेशली तूं स्पीड करता आनी मोठ्या व्हडल्या गाडयांनी तेन्ना फ्यू मिली फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड आनीक मातशें सुद्दां डिविएशन बिकॉज ऑफ द स्पीड मल्टिप्लायज इंटू अ ह्यूज. ह्या वेळाचेर एक्झॅक्टली तेंच घडलां आनी म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर एक्झॅक्टली तें घडलां बिकॉज देर हॅज बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ युअर जजमेंट, स्पीड, जजमेंट, मिसकॅल्क्युलेशन ऑफ मनोज बाब आमी एक विशय घेवन फुडें या. म्हाका दिसता न्ही एक पॉयंट तातूंतल्यान आयलो तसो आमचे ट्युरिस्ट स्टेट आनीक ट्युरिजमाक लागून एक्सायज डिपार्टमेंट इतलें उदार जालां की रस्त्यार बारां सुरू जाल्यात. सो रस्त्यार बारां इतलेंच न्ही जाल्यार एका अर्दान 12 जालीं, थंय उक्तो सोरो व्हांवता. आनी दुसऱ्या अर्दान गव्हर्मेंटान पयर डिक्लेअर केलां, सांगलां जाहीर रित्या विधानसभेत की आमी दर सोरो पिवन गाडी चलोवपी मनशाक आडावंक शकनात खंय, कारण दीस इज अ ट्युरिस्ट स्टेट.
पर्यटक पिकार जातले. सो हाजेर तूं हें तूं ना खरें आसा, कारण एनफोर्समेंट इतल्या मायक्रो लेवलाचेर आज एक स्टेटमेंट आयलां की बारांतल्यान भायर वचपी प्रत्येक मनशाचेर खंय पोलीस नदर दवरतली. तुमकां एक मेन एक केस, एक हाय प्रोफायल केस सारकी हँडल करपाक जाली ना जाल्यार ही मायक्रो मॅनेजमेंट तुमचे कडेन करपाक जावचें ना. सी, इन गोवा देर इज एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ वॉट इज से ट्रॅफिक एनफोर्समेंट. आमी हें सदांच पळयता, फक्त ड्रंकन ड्रायविंगाचीच केस न्हय, तर जो ट्रॅफिक सेन्स किंवा सिवीक सेन्स जो आसा ऑन रोड्स, दॅट इज एब्सिमली मिसिंग. तो येवया. पूण हांव तुका म्हणटा टुरिजम स्टेट म्हणून आमच्यो कांय चुको जाल्यात. अर्थातूच जाल्या. आमी हाजे फुडें Yes. जे पळय सोरो आनी गोंयकार म्हळ्यार बेबदे, गोंयान येवन कोणाय बेबदे जावं येता, ही आमी डायरेक्ट जायरातच देश गेल्या 50 वर्सान कम टू गोवा अँड बी हाय इन गोवा असल्या पद्धतीच्यो जायराती, एक्झॅक्टली. कम टू गोवा, लिकर इज चीप इन गोवा, लिकर फ्लोज लायक वॉटर इन गोवा असल्या पद्धतीच्यो जायरात्यो, किंवा टीव्ही किंवा प्रसार माध्यमाचेर गोंयचे सगळे पेद्रू आणि मायकल आणि आल्फ्रेड आणि हातान गिटार आणि हातान बाटल्यो घेवन वतात. हे परसेप्शन, ही इमेज आमी तयार केल्या. ही इमेज बदलुपाक आमकां वेळ लागतलो, कारण आज सबंद भारतभर गोंयची इमेज आणि सोरो पिवपी स्टेट. आतां ऑफकोर्स वी आर नॉट अ स्टेट विच हॅज हाय ड्रिंकींग. हें आमी तशें पळयत जाल्यार चंदीगड आणि केरळान चड आसा, बट देर एक्झॅक्टली देर इज सम कायंड ऑफ एन ट्रॅफिक सेन्स विच इज एब्सिमली मिसिंग. बेसिकली म्हाका दिसता की पुलिसाचो भंय जो आहा बेसिकली तो गोंयांत नाच. बाकी खंयच्याय स्टेटी गेल्यार एक पुलिसाचो भंय म्हणून दिसता. तो पुलीस Exactly. ऑफिसर पळयतकीर मुंबय केदो व्हडलो भंय आसा. मनशाक भंय दिसता की आय शूड नॉट Exactly. क्रॉस हिज पाथ. बरोबर. गोंया अजिबात ना. दिस इज द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट इन द सेन्स ऑफ द पोलीस फोर्स इन द सेन्स. Exactly. आता तुम्ही टुरिझम म्हणलें, टुरिझमाच्या बाबतींत घे, गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड मिझरेबली. आय मीन देर इज नो डायरेक्शन टू आवर टुरिझम. आमी फक्त सोरो वयताले टुरिस्ट आहा, फक्त कॅसिनो वता, हे सगळे प्रश्न येतात. पूण ताच्याकडे चड म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका दिसता की जो पोलीस फोर्स आसा तो ड्रंकन ड्रायव्हिंग एवॉयड करपा खातीर किंवा ड्रंकन ड्रायव्हिंग जे करता तांकां धरपा खातीर कितें, वॉट इज द स्ट्रॅटेजी? आय मीन कितें करता तें हास्यास्पद. तुवें म्हणलें तशें आतां की प्रत्येक ते कोण तरी बाराच्या भायर उबे रावचे. ताजे पयलीं एक मिनिस्टरान तर सांगिल्लें की जो मनीस पिता ताका घरा कडेन पावोवपाची बारवाल्याची जबाबदारी. जबाबदारी. असले हास्यास्पद जे ना स्किमी पूण काडटा न्ही. एक तुका हांव एक आजच न्ही एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. तातूंत भितर ताणें सांगलां की इटलीक अशे तरेची एक अरेंजमेंट सरकारान केला. सरकारान केलें तें अशें की बारांतल्यान जेन्ना पळय मनीस भायर येता न्ही, एकलो मनीस ताका एल्कोमिटर घालून तपासता. तो जर एबाव परमिसेबल लिमीट जर सोरो पियेलो आसत, ताका गव्हर्मेंट आपल्या खर्चान घरा पावयता. ना आतां कॉमन मॅनर तुगेलें हें पळय जें आसा न्ही, हें जर गोंया फाल्यां केलें आनी तूं ही स्कीम घेवन खंयचेय गोंयचे कॉमन सिटीजनाक वचून विचारलें की हाजी कितें जातलें, तो म्हणटलो काय ना, तो भायर पळय घेवन पुलीस आहा न्ही, तो पयशे खातलो. This is what the image of our police is. Credibility crisis. आणि तुका एक जी म्हणटा ती. सांगता राजू, तुका एक सांगता, नॉर्थ बेल्टाक जे पळय कलंगूट ऑनवर्ड्स जे पळय आमचे सो कॉल्ड नायट क्लब्स आसात, थंय एज लिमीट सामको स्पेसिफाय केल्लो आसा फॉर ऑल द नायट क्लब एंट्रीज. कळ्ळें न्ही? कितलेशे नायट क्लब्स आज हे पाळटात. बिकॉज तूं जर बेंगलोराक गेले न्ही, आय नो बेंगलोराक दे आर सो स्ट्रिक्ट पर्टिक्युलर अबाउट द एंट्री. म्हणजे म्हजो चलो आनी भाचो ते गेले हार्ड रॉक कॅफेन, तांकां गोंया पिवपाक दितात. दीस इज सम इयर्स बॅक. हार्ड रॉक कॅफे ते बसले ते बरोबर, तांणी कितें तरी बी म्हणलें, तांकां सांगलें तुमी वचा आनी तांकां एक्चुअली हार्ड रॉक कॅफेंतल्यान भायर काडले. दीस इज इन बेंगलोर. मेन म्हणल्यार खूब कडेन एंट्री मेळना. आनी हांगा जर तुमी वचून पळयलें न्ही, तसल्यार 14 आनी 15 आनी 13 वर्सांची भुरगीं सुद्दां अशें करून पितात, दे आर स्मोकिंग. वॉट इज आवर गव्हर्नमेंट डुईंग? कसली जनजागृती बारान ना. जनजागृती गोंयान भितर भुरग्यांक सोरो दितात कारण गोंयान एक कल्चर सोरो पिवपाचो अशें म्हणून आसा न्ही. कल्चर सोरो पिवपाचो आसूं न्ही, पूण पिवन चलोवपाचो कल्चर, गाडी चलोवपाचो कल्चर ना. तो तरी अवॉयड करा न्ही. आनी जेन्ना पळय तुमी नायट क्लबांनी जेन्ना पळय परमिशन्स दितात न्ही, तेन्ना हांगा लॉ एंड एनफोर्समेंट एजन्सीन येवपाकच जाय. कित्याक तूं आमची सगळी मुखावेली पिढी आमची वाट बरं लागता. बबिता, आमी आतां एक जो प्रश्न काडला न्ही, सोशल फंक्शनांनी पार्ट्यांक एक समाज मान्यता मेळ्ळ्या सोरो दिवप. मुंबय 85 ह्या वर्सा, 85 to 87 ह्या वर्सांनी पोलिसांनी थंय एक मोहीम उबारली. रातचे लोकांक धरपा लागले आनी तातूंत भितर अशे कितलेशे फामाद बायलांक धरलीं सोरो पिवन गाडी चलयता आसतना. तांचे फोटे दुसरे दिसा इम्पॉर्टंट पेपरांनी छापून आयले आनी समाजान भितर एक मोठो बोवाळ जालो. अरे ही बायल अशे तरेन करता.
पूण हें जर गोंयांत सुरू करत जातलें काय सुरू करपाची गरज आहा? ना गोंयाक हे सुरू करपाची म्हजी गोंया फोन येतले गोंयाक फोन येतले तागे मातशें नांव घालनाका तागे हागेलमाचें मातसो नांव फोटो घालनाका घालनाका हागेलमाचो नांव फोटो घालनाका किंवा वॉटेवर येतले पूण ना ताज्या पूण हो एक सिरियसली इशू छापपाचे आमी फोटे राजू पूण म्हाका अशें दिसता न्ही एज अ सोशल कमिटमेंट येस तुम्ही जर एज अ न्यूजपेपर एडिटर और एज अ चॅनल एडिटर तूं विचारता म्हाका एज अ सोशल कमिटमेंट येस बट तुका दिसता हें जातलें म्हणून ना जावं इन अ शकता स्मॉल प्लेस ना जावं शकता आमचो हो टीव्ही आतां डिबेट ही डिबेट फक्त ना, ना, आमच्या राजू- मनान राजू, न्ही म्हजे आमी मनान- आमच्या मनांतलो राजू- ओक काडटात राजू, authorities- बेंगलोर रातचे जर धरले कोणाके हय. ते एरियांत फॉर एक्झाम्पल मल्लेश्वरम धरलं जाल्यार मल्लेश्वरम एरियांतले एक हाचेर क्रॉस रोडाचेर व्हडलो LED सायनबोर्ड आसतालो हय. आनी ते सायनबोर्डाचेर काल राती धरिल्ले सगळ्याची नांवां स्क्रोल जायत रावताली 24 वरां ओ ते एरियन दिता ते एरियन मग मल्लेश्वरम जर धरले जाल्यार मल्लेश्वरमचे क्रॉस रोडाचेर जो LED सायनबोर्ड पुलिसाचो हो. ताजेर काल राती धरिल्ली सगळ्याची नांवां फॉर 24 hours यूज टू गेट स्क्रोल्ड सो दॅट मॅन वॉज एक्सपोज इन दॅट एंटायर एरिया की हाका काल पिवन तूं धरिल्लो. तूं अशें म्हणटा की बेंगलोरांतले पुलीस गोंयचे परस लेस करप्ट See, we are More not talking efficient. about the corruption. It's not We are about talking corruption. More about efficient. See, you don't mix Efficiency. issues. मेन म्हणल्यार म्हाका याद आसा आमी एकदां बेंगलोराक गेल्ली आनी दिलीपाकच खबर नाशिल्लें चटकन ताजें लायसन्स एक्सपायर जाल्लें आशिल्लें आनी द पुलीस वर सो स्ट्रिक्ट मेन म्हणजे भंय सादो ट्रॅफिक पुलिसाचो भंय जसो आसता मुंबय तुका आसा. कळ्ळें तसोच न्ही? बेळगांव आसा. आनी आमी पयस केला. हैदराबाद आसा, सगळे कडेन हैदराबाद आसा. आसा बेळगांव. सगळे कडेन केरला आसा केरलात द पुलीस आर सो स्ट्रिक्ट तूं जाण ते करप्ट यू ऑल्सो नो की वेर दे ड्रॉ द लायन दॅट इज द मोस्ट Exactly. इम्पॉर्टंट आणि- करप्शन इन इंडिया अनफॉर्च्युनेटली इज एक्सेप्टेबल main बट म्हणजे- इवन अ करप्ट ऑफिसर नोज वेर टू ड्रॉ द लायन आमची अनफॉर्च्युनेटली गोंयांत ती लायनच ना अशें आणि मेन म्हणल्यार आज आमी जर ट्रॅफिक ऑफिसर कोणे आमकां जर धरले वी आर सो कॉन्फिडंट म्हणजे ते खंयच्यान Exactly. दॅट कॉन्फिडन्स स्प्रिंग्स ओनली फ्रॉम 2 थिंग्स म्हणजे कोतान एक म्हणजे प्रॉक्सिमिटी टू पॉवर आणि मेन म्हणजे सगळे MLAs मिनिस्टर्स आणि बोल्सान पयशे काडून दितात गो. इंटरफियर जातात गोंयान See, एक is- टक्कितले फायन कोण 1000 मरे घे. आमची वोट बँक पॉलिटिक्स इज सो डर्टी की एकटोय मिनिस्टराक आनी म्हाका MLAजाक त्या मनशाक सांगपाची गट्स नात की तुजी चूक जाल्यार आय विल नॉट इंटरफियर म्हणून बरोबर. ते इंटरफियर जातात आणि दुसरी म्हणजे आमचो पोलीस फोर्स हॅज बिकम स्पायनलेस कळ्ळें न्ही ते इतली तांकां मॅन्युप्युलेट म्हणजे तांकां मॅन्युप्युलेट करून घेवपाची संवय जाल्या सो दे डोंट बरें केअर आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला म्हाका मनोज बाब तुमकां तिगूय जाणांनी तुमचे फायनल स्टेटमेंट्स दिवचे अशें मागता मनोज बाब तूं पयलो लॉ एनफोर्समेंटाक आमी दोश दितात हें गजाल खरी पण स्वताकूय आमकां दोश दिवपाची आनी टू इनवर्ड पळोवपाची गरज आसा कारण जर आमकांच जर सेन्स ना आमकांच जर सिवीक सेन्स ना आमी जर लोकां प्रती आपल्या फॅमिली प्रती जर सेन्सिटीव ना आनी जर आमी असले एडवेंचर्स मिस एडवेंचर्स करूंक लागले जाल्यार नो गव्हर्मेंट ऑर नो पुलीस कॅन एवर Exactly. कंट्रोल Good एव्हरीवन point. Very good. पळयात 15 लाख 17 लाखाच्या पॉप्युलेशनान 70 ते 75 लाख टुरिस्ट गोंया भितर येतात इतलो सबंद जो फोर्स आणि गोंयच्या सबंद रस्त्यांचेर शारांचेर टुरिस्ट एरियांचेर जो प्रेशर आसा बारान आणि हॉटेलां भितर जी गर्दी जाता जी सोशल लेवल ऑफ फंक्शन्स जातात जी सेरेमनीज जातात गोंयांत तितल्या वेळार पुलीस कितल्या पद्दतीचेर आनी कितलो प्रमाणान कंट्रोल करतले तो एक कळीचो मुद्दा सो आय थिंक इट स्टार्ट्स विथ सेल्फ डिसिप्लीन म्हणजे ड्रिंकींग हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ कल्चर Very good सोशल point. कल्चर एक्सेप्टेबल बट एट द सेम टायम आमी आमचे प्रती किंवा समाजा प्रती आमचें जें कर्तव्य आसा की आमच्या आपल्या प्रती जें कर्तव्य आसा आनी लोकांची काळजी घेवप आपल्या आयुश्याची आनी आपल्या जिवनाची काळजी घेवप हें प्रत्येकाच्या हातांत आसाच थँक्यू भवित बाय तूं म्हाका दिसता हो जो पळय बाणस्तारी इन्सिडंट जालो ते म्हाका एक मेसेज दिवची अशी दिसता की प्रत्येकान मनोजान म्हणलें तशें आपलें ओन इंट्रोस्पेक्शन करचें ह्यो पार्टीज राजू तूं म्हणटा तश्यो त्यो बंद जावपाच्यो जावच्यो नात विथ द प्रेझेंट एफ्लुयन्स ऑफ द सोसायटी एवरीथींग ह्यो पार्टी कश्योच बंद जावपानात पूण म्हाका दिसता ह्या एफ्लुयंट सोसायटीक प्रत्येकाक ताक आसा की बाबा आपलो ड्रायव्हर दवरचो किंवा ना जाल्यार एटलिस्ट एक टॅक्सी तरी मागोवची म्हणजे तूं फक्त आपले प्रती न्ही जो पळय तुगेलो को ट्रॅव्हलर आसा रस्त्याचेर दुसरो मनीस को कम्युटर आसा ताजे बाबतींतय तूं तितलीच जबाबदारी पाळटा आनी तुजी फॅमिली आसतना तरी यू शूड बी मोर केअरफुल दिलीप, तुझें हो म्हाका एक स्टेटमेंट पयलींचे एक्सिडेंटान ज्यांगेले जीव गेले आनी त्यो फॅमिलीज हू हॅव सफर्ड अ पर्मनंट लॉस म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान अशी समजुचें की सपोज आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट फॅमिली सपोज आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट गोंयकारांक पुलिसांनी हें विचार करचो असो
आनी हो विचार करून आपण कितें करचें, म्हणजे आपणें पिवन गाडी चलोवची काय ना, आपण किती केअर घेवची, हें जर इंट्रोस्पेक्ट जर केलें, यू पूट युअर सेल्फ इन दॅट प्लेस, द प्लेस ऑफ दॅट फॅमिली, इन द प्लेस ऑफ दॅट पर्सन, जाल्यार म्हाका दिसता सगळें सॉल्व जातलें. पूण अनफॉर्च्युनेटली 4 दिसांनी आमी विसरतले आनी 4 दिसांनी वी गो बॅक टू द सेम थिंग. दॅट इज ना दिलीप, म्हाका दिसता हांव म्हजी कार्यावळ तुज्या ह्याच हांवें सोंपयतां. आमी ज्यो पळय चर्चा केल्या तातूंतल्यान 3 मुद्दे आयल्यात. एक, समाजाचें दडपण, दिलीप म्हणटा तशें आमी म्हाका दिसता प्रेस आनी मिडियान जर आनी सोशल मिडियान जर हें प्रकरण जर घट धरलें, कारण तुमी पळयता हें प्रकरण जाय जवळ 8 दीस जायत आयले, सतत हेडलायन्स करतात. विधानसभा चालू आशिल्ली तरी लोकांनी प्रेसान सोशल मिडियान हो प्रश्न सामको धगधगतो दवरला. म्हाका दिसता हो समाजाचो प्रेशर उरचोच पडटलो, लोकांचेर उरचो पडटलो, कुटुंबाचेर उरचो पडटलो की बाबा सोरो पितकीर गाडी चलयनाका, तुवें तुजें भान राखचें पडटलें. दुसरें प्रेशर सरकाराचेर. सरकार म्हणटा तेन्ना मंत्र्याचेर आयलें की बाबा अशे तरेचे फोन येतले, तेन्ना आमी ताका कितले एंटरटेन करतले. दुसरें पुलिसांक एक जबाबदारी येताच, निमाणें तांकां एक ऑथॉरिटी आसता. ही ऑथॉरिटी समाज चलोवपाचे नदरेन म्हत्वाची आसा. आमकां समाज कितलो सकयल पडपाक दितले, आमी कितले सकयल पडून निमाणें गोंय काबार जावपाचें आहा. आनी ताचे दोश केन्ना तरी पुलिसांचेर येतलो. गोंयची लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीज कितल्यो फेल जाल्ल्यो, आनी हो तुमचो जर दोश तुमी जर घेवपाक नाका आसत तुमचे तकलेर, जाल्यार म्हाका दिसता तुमी सादूर रावचें पडटलें. कितलेय फोन येवं, कितलेय प्रेशर येवं, प्रेशर हें सगळ्यांचेर आसता. तुमी ताठ मानेन उबें रावचें पडटलें. त्या शिवाय गोंयची ही जी पळय कितें वायट परिस्थिती जाल्या ती हें जावची ना. आनी तिसरें, सरकारान कितें तरी केन्ना तरी एक निर्णय घेवचो पडटलो. टुरिजम जातकीर आमी कितले आमचे जे पळय कितें हें जालां, डिग्रेडेशन जालां समाजाचें, तें आनी कितलें जावपाक दितलें. आमच्या समाजाक केन्ना तरी उबो करप. टुरिजम एका बऱ्या लेवलाचेर केरळान केलां, राजस्थानान जर बरे तरेन जर चलयलें टुरिजम, जाल्यार आमी गोंय हें कित्याक करूं शकनात. म्हाका दिसता ह्या 3 पांवड्याचेर जर आमी हातान हात घालून जर काम केलें, म्हाका दिसता अशे तरेची पळय जी घटना बाणस्तारी जाली आनी सामके प्रत्येक तांच्या फॅमिलीन लोक मरुना आसत, पूण प्रत्येकाच्या मनार एक एक वरखडो असो उठला आनी लोकांक वायट दिसलां, अरे हें जें जालें तें बरोबर न्ही. आनी तें ही म्हाका दिसता जी पळय जखम आसा न्ही आनी वेदना चड ती उरतली. आनी ताजे खातीर समाजांनी आनी समाज माध्यमांनी चड सादूर रावपाची गरज आसा. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां. आमी तिगूय जाण 3 मानेस्त तुमी हांगा आयले, बबिता, दिलीप प्रभुदेसाय आनी मनोज कामत, तुमकां हांव आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.